जर हांव एक धाकटीशी पोयम बरयला आमगे मिनिस्टराक बाबा ताकी तेजेरी सगळें समजपा ताका. Let us learn from this tragic fate to respect nature before it's too late. For the earth's power is a force so grand, a landslide's disaster is a warning to the hands. Because आज हे वायनाड जो इन्सिडेंट जाला तेजे स्पिकर आम जें उलयताय ते एकूच गोष्ट एक जो दोंगर आहा ते दोंगरा जर तर आम पंक्चर केलो म्हणजे कातोरपा लागलो जाल्यार तो दोंगर वीक जालो आनी आज हें सगळें जालें तें दोंगर वीक केलें म्हूण हे दोंगर कोसळपा लागले स्पिकर. आज आमकां इजरोन सांगिलां की नॉर्थ आनी सावथ वॉर्निंग दिलो हाका की लँडस्लायड जातल्यो म्हूण. हे वॉर्निंगाचेर आमी कसले मेजर घेयले स्पिकर. तेंगे वॉर्निंग मेळ्ळें म्हणटरी आमी कसले मेजर घेयले स्पिकर. तेच भाशेन आमकोडे कितेंय चॅक्स एंड बॅलन्सीस आहाय. डू वी हॅव एनी चॅक्स एंड बॅलन्सीस दॅट इफ हिल कटींग परमिशन्स आर गिवन इन अ इलिगल मॅनर. कित्याक स्पिकर आज एक ट्रेंड जाल्लें आहा. म्हाका दोंगर कातोरपा जायो बोलदो वचोन कंप्लेन कोता की तो दोंगर कोसळोवपा आहा म्हूण. समज दोंगर आहा कोरमोण्या पणजे कोण येता आनी कंप्लेन कोता की तो दोंगर कोरमोण कोसळोवपा आहा म्हूण आनी मागीर ते दोंगरा स्टेप्स मारपा जाय म्हूण आनी परमिशन कितें म्हूण दिताय की दोंगर कोसळोवपा आहा तेका स्टेप वायज करपा जाय स्पिकर सर. हांव स्पिकर सर आज हिंगा ओडशेल तालिगांवां हिल कटिंगा इश्यू चलता. हिल कटिंगा इश्यू चलता तालिगांव इगोजी फाटल्यान सांतिस्मो वाडो म्हणटा थिंग हिल कटिंग चलता. चिकाली हिल कटिंग चलता. ऑल्दो इट इज सर्टिफाईड प्रोबेबली एज A2 एरिया स्पिकर सर. इतली हिल कटिंग चलता. आज हें केरला जालें तें आम गोंय जावपा जाय स्पिकर सर. आम कितें कोतलेय हे हिल कटिंग परमिशन सगळीं हाय. हांवें जितले जाग दिले परमिशन सगळीं हाय. TCP मिनिस्टरान सांगलो आहा 23 तारखेर कितें की तो डिमांडा दिसा जितली इल्लिगल हिल कटिंग जालें जितली इल्लिगल परमिशन दिलें ती फ्लोर ऑफ द हाऊस सांगतो म्हूण. स्पिकर सर अशें करून जरी तरी आज आमगेले जे एक्टिविस्ट भाव आहाय ते भरपूर दाखयलो हांवें मेन्शन केलो ती हिल कटिंग जालो हाय. सो हें हिल कटिंग कित्याक जाता. आर वी एबल टू स्टॉप दीस. तें पंक्चर केलें म्हणटरी तें हिल जालें डॅमेज तें सॉफ्ट जालें थिंग लँडस्लायड जातली म्हूण गॅरंटी आहा. स्पिकर सर आय वॉन्ट टू आस्क दीस ऑगस्ट हाऊस एज आय एंड. How do we mitigate landslides? Are we willing to stop building hotels, houses by cutting hills? What's our plan to ensure zero tolerance towards hill cutting, Speaker, sir?